म्हाका मोठ्या उमेदीन सांगचे दिसता जेन्ना आयच्या दिसांची हांवें सुरवात केली उतार प्रत्यक्ष भेट घेवन आढावा घेवपाची बूथ नंबर 1 केरी तेरेखोल हांगाच्यान सुरवात केली. थंयच्यान म्हाका दिसता आतां आमी मांद्रे गांवांत पावल्या म्हणजे ऑलमोस्ट 50% बूथ 46 23 बुथाचेर ऑलरेडी आढावा घेतलो. ज्या बुथाचेर हांव गेलो सकाळच्यान ते आतां पर्यंत तोच उत्सव तीच उमेद आनी तीच कार्यकर्त्याची गर्दी. हांव ठामपणे सांगता त्या 23 बुथां पर्यंत हांव जो फेरी जाल्या ती 23 बुथार प्रत्येक बुथाची भरपूर मताची लीड म्हाका मेळटली. कारण म्हाका विरोधक ते दिश्टीच पडलो ना. कारण कितें आसता पळयात इलेक्शना दीस प्रत्येक पक्षाचे बुथार कार्यकर्ते आसतात. हांव 23 बुथार गेलो तर एकच फक्त तेरेखोल जर पळयलें जाल्यार म्हाजे आसले 6 जाण आनी ते सायडीन आसले 4 जाण. फुडें जर पळयलो जाल्यार म्हाजी 20-25-30 जाणांची गर्दी फुड्यान जर कशी 2 जाण जाल्यार 3 जाण. हे दाखोवन दिता की प्रत्येक बुथाचेर भारतीय जनता पक्षाक ही लीड आसा. फुडलें सांगता हांव बसल्या बसल्या आढावा घेता. मोरजी, आगोंदा, चोपडे, पार्शे, तुये, विरनोडा हे जे 23 बुथ आहा त्या 23 बुथाचेर त्याच पद्दतीन लीड आसतली. म्हणजे हांव ठामपणे सांगता की बूथ नंबर 1 तेरेखोल पासून ते बूथ नंबर 46 विरनोडा या 46 बुथाचेर भरपूर मताची लीड म्हाका आसतली.